सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. माय मोगस येवं कार्य सकाळच्या मिसान आयच्या मिसान 2 इंटेन्शन आसात. पयलें इंटेन्शन मागदलेना बोतेल्यो ह्या आमचे भयणीक सोंपून गेल्यार 2 वर्सां भरतात. स्वर्गीच्या बापान तिका आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो दिवंक मागतना कायतान सिक्वेरा हे आमच्या भावाचो म्हयन्याचो उगडास. हे आमच्या भावाक ताची गोची आज करीत भशेन मागतात. आनीक एक पावट बापाची काकूत आनीक सासणाची सवस्काय. पयलें इंतेसांव हांव भेटयतलो, दुसरें इंतेसांव फादर डॉमनीक, कायतान सिक्वेरा आनी मागदलेना बोतेल्यो. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समोर दिल्या बसत पियर फेर्नांदीस, दियोन फेर्नांदीस, झेब रोड्रिगीस आनी केडन इमॅन्युएल कॉन्स्टान्सियो फेर्नांदीस ह्या सोंपुल्ल्या भुरग्याचो पयलो वाडदीस. मागुया तांचेर सगल्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद. आनी बरे भाशेन मिसांत आमी वांटो घेवंक आमचे हात जोडुया. देवाचें आजीरपण आमच्या मदें भोगुया आनी ताचीच कृपा आमकां मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. भयणी भावनो, हे पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक जायते फावटी देवा आनी पेलेचे गोरजांक आमी पावूंक नात. देवताय आनी पेलेचाय उदार जावंक ना देखून आमचे पातकांचे मोक्षणे मागुया. हांव पातकी सर्वविदार देवाक आनी तुमकां भावा मेळिल्लो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून गनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्य सदांच कुंवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा मेळिल्लो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो, ईसा काकुतो, ईसा काकुतो, सोम्या काकुतो, सोम्या काकुतो. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, आत्म्याक नवो जीव मेळच्याक तूं आमकां कुडीची दोणवण करूंक फरमायताय. पातक सोडून तुवें मोगान दिल्ल्यो आज्ञा काळजांतान पाडूंक आमकां उदीक उदीक तुजे कृपेचें बोल दी. आमी मागता आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा तूं बो व्हडतो आनी भिरांकूळ देव. कोराराक तूं सदांच विस्वाशी. तुजो मोग कोतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात तांकां तूं दोयाल. आमी पातक केला आनी वांकडे तिंकडे वाटेंतल्यान आमी चोल्ल्या. आमी वायट केला आनी तुज्या आज्ञाचेर आनी हुकुमाचेर आड वचून तांचे सोडशिल्ली
आमी कोडसोल्ल्या तुज्या नांवान आमच्या राजा कुवरा पुर्वजां आनी हे गांवचे पोरजे कडेन तुजे सेवक प्रवादी उलोयले आनी आमी तांचे आयकूंक ना. सर्वेस्परा तुज्या मुखामोलार सगळोच पोरजोल प्रमाणीकपणाचो, पूण आमच्या तोंडार कालोख लोजेचो. लॉज जुदाच्या लोकांक, जेरुजाल्याच्या नागरिकांक, आखे इस्रायल पोरजेक, लागशिल्ल्यांक तशें पयशिल्ल्यांक, तुका सोडून वांकडे वाटेंतल्यान गेल्या देखून तुवें देसा देसांनी शिपडोलोल्यांक आमकां सोगल्यांक लॉज. सर्वेस्परा आमकां सोगल्यांक, आमच्या राजांक, आमच्या कुवरांक आनी आमच्या पुर्वजांक लोजेची नोदर फावो, कित्याक आमी तुजेर आड पातोक केला. पूण तुका सर्वेस्परा आमच्या देवा ओदीक सोबता काकूत करूंक आनी बोगसणें दिवंक, कित्याक तुजेर आमी कोलपोल्ल्या. सर्वेस्परा आमच्या देवाचो तालो आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवका प्रवाद्या उदेशी दिल्ल्यो आज्ञा आमी पालूंक नात. देवाचे उतोरे देवाचे ओळखार आमचो जबाब जातलो. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. सोगली म्हणया, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवालाय आमकां दाखय. आमी पळय जाल्यार एक दोम दोलदिरी. जबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. तुज्या नांवाचे व्हडविके पासत पाव आमकां देवा आमच्या सोडवणारा. आमची पातकां बोगोस सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. कोयद्यांचें रुदोन पावू तुजे मुखार, जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां तांकां तुज्या बावल्याच्या बोलान निवार. जबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. पूण आमी तुजी पोरजां, तूं चोरवाक व्हरताय त्यो शेल्यो. सासणाच्या सासणाक तुका दिनवासतल्या. पिणकेचे पिणकेन तुजी वाकाणणी कोत्तल्या. जबाब, फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. उद्गाराक सोगली उबी रावया. तुजे उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सवे आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचो सुर्गीचो बाप दयाळ तशेंच तुमी दयाळ जात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी देवूय तुमची नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून आलोवन आनी ओतोसो सुयेन भरलेलें माप तुमचे उंटयेंत पडटलें
कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. In the measure you give, that would be the measure you receive. ज्या मापान तूं दुसऱ्यांक दिताय, देवाक पुरान दिताय, त्या मापान तुका मेळटलें. सांगतात की एकलो सुपुल्लो भुरगो आसलो खंय आनी ताचे लागीं खंय मायन 2 10 रुपयांचे कॉयन्स दिले. एक देवाक घालपाक म्हूण आनी एक ताका मीस जावन कितेंय खावपाक. भुरगो म्हणटच तो खेळत खेळत येतालो मिसाक. खेळत खेळत येता आसतना खंय एक ताचो 10 रुपीज कॉयन खाला पडलो आनी जुर्र करून देवन खंय हातून गेलो. उदक वाड आसा पोंदा वयता, आतां स्वेज सिस्टम घालतात ते भशेन तातून भितर गेलो आनी एक उरलो ताचे लागीं. तो म्हणूंक लागलो खंय तो भितर पडला, तो मामीन देवाक दिलोलो. ओ म्हजो. The little boy guessed, now I can't give it to God because that is gone down in the drain. 10 रुपयांचो कॉयन आतां उरला तो म्हाका मीस जाल्या म्हणटच कितेंय खावंक. भुरग्यांक पुरान सांगूंक नाका हाव दे कंक्लूड इन देयर ओन फिलॉसॉफी ऑफ लायफ. बांबडीनो खरें आमचें जिवीत हेच भाशेन कितें जाता. ह्या जानेवारीच्या म्हयन्यांत कोणें 2000चे नोट घाले संडे कलेक्शनान, तें आहा तें उजार करूंक जायना. थोडी फावटी बारीक बारीक करून घालतात नोट्स. आमची मेजतात ती जायते फावटी जोक करतात, हांसतात. वी मस्ट गिव टू गॉड द बेस्ट. देवान आमकां दिलां कितेंय, आमचो वेळ, आमचे गूण आमी देवाक दिवं. आनी काय बरें जेजू म्हणटा, ही उतरां एकदम बरीं. बरें चिकार दामून चेपून आलोवन ओतोसोर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उंटयेन पडटलें. आज वर्ल्ड इज डिफरंट, इज चेंज्ड. आतां सगळे तागडी आसा आनी आतां सगल्यो त्यो इलेक्ट्रॉनीक तागडी आसात. सारकें कोठा की 1 किलो जालो 1000 येता जालो, किलो जालो सारकें गमता. 250 1/4 किलो. आदले काळार मापां आसलीं. थोडी कडेन मेवतात, ती मडगांवां बी मेवतात. सुंगटां, मागीर तांदूळ, मागीर चणे मापान. आदले काळार सगळीं मापां जाल्लीं. ओले स्केल्स नासल्यो, तागडी नासल्यो. आनी काय बरें, जो कोण विकता तोवूय बरो आसलो, उदार आसलो. कितें करताले, बो करून ग्रेन्स घालताले मापान, आलोयताले. चिकार भरूंक जाय आसलें आनी मागीर थोडे फावटी वयल्यान घालताले. बरें चिकार दामून चेपून आलोवन, स्पेस उरलें जाल्यार आलोवन हो तसोर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उंटयेंत घालतले, देव घालतलो. बांबडीनो ही उतरां आयज आमच्या मनांत दवरुया. हाव गॉड इज सो ग्रेशियस टू ऑल ऑफ अस बिकॉज वी आर हीज बिलावड चिल्ड्रन. आमकां फावो नासतनाय सगळें ताचें बरेंपण फुंक्याचें. आनी हें आमी जायते फावटी बाबा म्हणिनो विसरता. केन्ना केन्नाय आमी अर्दें बुलोवन म्हणटा हें हांवें केलां, हें म्हजें, ही म्हजी गिरेस्तकाय. त्या पिशा मनशा भाशेन ताका जाय ती पीक जाल्ली ना, सगळें देवाचें. फुलटनशीन एक फांकी आतां ताचो भाग्योन जावपाचो प्रोसेस आसा. बिशप फुलटनशीन इज अ ग्रेट मॅन, ग्रेट थियोलॉजियन, ग्रेट रायटर. तो म्हणटा, देव आमकां म्हणटा, गिव मी युअर ह्युमॅनिटी एंड आय वील गिव यू माय डिविनिटी. गिव मी युअर टायम and I will give you eternity. Give me your broken heart and I will give you love. You give me your nothingness and I will give you my all.
देव आमकां म्हणटा, यू गिव मी युअर नथिंगनेस. वी आर नथिंग बिफोर गॉड and he gives his everything to me. He has given us his son Jesus, the best gift. The same thing happens in the Eucharist. आमी मिसा घेता तेन्ना जेजू आमकां आपल्या मासा रोगतान पोसता, आपुणूच आमचे पासत नाच जाता, आमचें आत्मीक खाण आनी पिवण जावं. यू गिव मी युअर ब्रोकन हार्ट and I will give you my love. दर एक युकरिस्त हेंच देवाचें फुंक्या देणें आमकां. खुशालकायेन तातूंत मिसांत वांटो घेत आसतना, जेजूच्या जेवणांत वांटो घेत आसतना आमकांय ताचे भाशेन आनी देवाचे भाशेन उदारपण दिवंक आनी आमच्याय उंटयेन बरें चिकार दामून चेपून आलोवन ओतोसोर सुयेन भरलेलें माप देव घालतलो हें आश्वासन घेवन हे मिसांत आमी मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. C14 देणी आमची, पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोन हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां तूं गोरबिदा, स्वीकार कर म्हूण तातूंत मागता. घोवा उडो आल्तार हाडटा, ताका चोरोस समोर बिता, आमचे सुख दूख भेटोवेता, मारून घे म्हूण विनोद करता. भयणी भावांनो, आमच्या बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या दासलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वळेन आमच्या नेमके पवित्र वेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवन. स्वर्गीच्या बापा, आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी आनी स्वर्गीच्या गुटांनी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मिताय देखून संवसारीक वस्तूंक आमी लोभ दवरना जाय अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तें सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन भासूया. होय वशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांच्या शासनाचे देवा, सर्व काळ आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या, अशें आमचे मोस्तीचेर आमी जैत वरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सरवणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भोगतां सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता. Pobi, 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 dovarazzon sorrispor tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान, उसर्गी तुका सोयचो, सर्वेस्पराची नावी येता काकासो, उसर्गी तुका सोयचो. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत.
आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ती म्हणजे रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी नवजिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक, कार्दिनाल फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा मागदालेना बोतेलो आनी तुज्या चाकरा कायतानो सुकेराची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पती जुजे भाग्यून धरून दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा घावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. बांबडीनो दर दिसाक आमी बापाक कुलो मारून आमचो दिसपट्टो ग्रास, आमचो दिसपट्टो उंडो, आमच्या पोटाची भूक मार म्हूण आमी मागता. तो आमकां थांबून आसतना आपल्या देण्यांनी बरीत आसा. ताचीच देणी घेवन आमच्या भाव भयणां सभे आमी अदीक उदार जावं, एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक बोगसूंक, एकामेका साय काकुत्सार आनी दोयाळ जावंक जेजून शिकयले मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी. आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनीक आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाकतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सो मी आज जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. जिवन जेदूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवं. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका तरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. होरेब पर्वतार आमी D11 पान 5 आणि 3 D11 पेज 53. होरेब पर्वतार आमी एलियास नबी सारकी Maru kadun vici koshige na pamgoli Varsurya zosagani Dace cebor dace bor Somi Jesus Somi Jesus Somi Jesus Varsurya zosagani Dace cebor Somi Jesus Somi Jesus Somi Jesus Charisi sanzorosto Oi dograr babaculo Uke zogelo usto Partir gira sabolo Varsurya zosagani Dace cebor Somi Jesus Somi Jesus Somi Jesus Varsurya zosagani Dace cebor Somi Jesus Somi Jesus
प्रार्थुया. कोनवाळे बाप्पा, जेजूच्या कुडी रोगताचे बलिदाना आनी जेवणा वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी सर्गीच्या सुखांत आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आज सांजे 4:15 तीर्स आनी उपरांत प्रेज एंड वर्शीप तशेंच देवाच्या उतराची पोरगुटणी. आज देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळटलें 4:15 कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपाची जमाती. आज सांजे 8 वाजता प्राचीन काळाची धर्मीक दाखोवन काळजांतलीं फुलां आमच्या मुखार दवरता लॉरी ट्राबासो आनी ताचे सांगाती. 8 वरांचेर रोजार मागणी करून हो धर्मीक दाखोवन सुरू करतले. सगल्यांनी वांटो घेवंक मागता. आमचे SSVP वांगडी तिकेटी घेवन आसात. तांणी हो ड्रामा ह्या पिराचीत काळांत हाडला. वांटो घेवया आनी तांकां आमचो तेंको दिवया. काळजांतलीं फुलां बरोयनार डायरेक्टर लॉरी ट्रावासो सांजे 8 वाजता. तुमी सगळीं येतलीं आनी वांटो घेतली म्हूण आमी रावता. सर्वेश भाव तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. दयाळ उदार काकुतसार जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे वळोवकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. आय 22 पापियां थुरे निर्भाग्या पान 119 आय 22 पेज 129. Papiature nirvagya tu